गाइज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी सगळी? आहे मी बी हाय सगळी बरी. आणि आता याचं ब्लॉग कमेंट्स केला वेट आणि आता शूट कंप्लीट केला आणि ब्लॉग कमेंट्स करतो म्हणलें नाजाल्यार जायना ते ब्लॉग कमेंट्स करूं नाजाल्यार. आणि एक्चुअली ते लायचे रुटीन दाखयतलो तुमकां. आयज संडे न्हू बेकाबाक कांयच नासलें सो शूट करूं पडलें आनी बाबा आहा जाल्यार शूट करपा इज व्हेरी डिफिकल्ट जाता कित्याक तरी पूण आयज तशें केलां की तेज्या हातान आवाज बी आहा मागीर विडियोचे आसती म्हणल्यार तशें केलां कित्याक बेकापाचेर कांयच नासलोलें. आनी आतां बसता वयता किचनान. आयज इसील कोता मेथी भाजी कातुता ते मेथयेची भाजी आयज हा. आनी आयज कितें आहा जेवणाक तें तुमकां मागीर दाखयतलें. आतां जाल्यार 11:15 ना 11 जाल्यार बेगीन आहा गुडया. आनी टीव्हीचेर कोलंबो रिट्रीट घालून दवरला. ओके तुमकां मातशें रावन मेळटा. येल्लो रोज फुल्ला आयज आमगे वयता पेरां सोदूं. Oh, I came outside. Pear sodu. Come. आता ते पेरा सोदू. हो काय नाही दिसत. हो काम ही फुलां पयर वाज केलोलो न्हू कितू हाय तिचो पेर काय ना काडलो न्हू ताका लागून. आनी ते फुलांचो वाज केलो न्हू पयर ती खूब हाय. आनी पळय हा बुबू कोयांचे कोये बरो वास तेंगेलो कोयाचो. पयलीं खूब काडप ल्हान आसतना आनी हें करप आसलोलें आनी मावतालीं ल्हान आसतना आमी कोये बी. आतां नाय आमगे ते बारीक बी स्कॉलान बी विकताले तसले बारीक कोये हाडटाले आमी. मागीर मेळटा वयता दितो भाजी करता. हेजी कोहली घेती मेथीची सांगलो तुमकां मेथी भाजी म्हणून मागीर हांव विसरलें कोहली भाजी. मागीर मेळटा तुमकां. देनपरा मेवलो न्हू कितें रांदलां तें सांगलो न्हू दाखोवचें म्हणून आयज केल्लोली भाजी शीत कोडी आनी नुस्त्या येल्ल्यो त्यो उलवल्यो. सो जेयले हांव आनी तकली जोड जाली दुखों लागोली म्हाका आयज तकली खबर कशी ती. मागीर दुखोत म्हणून मागीर हांव आड पडलें आनी आतां उठलें. आतां म्हाका इतू भूक लागल्या सांगो तुमकां. सो डॅडीक म्हणल्यार कितें खावपाक कोर. सो खावपाक कोर म्हणल्यार कितें कोत्तोली अशें जाल्लें. मागीर हांवें डॅडीक म्हणल्यार एक रेसिपी तरी शूट जाता. आनी आयज राती कोण 8 व्लॉग असो जावं न्हू कांय ना तें चिंतून आनी तकली हें जाता व्लॉग असो ना जाल्यार असो. आनी मागीर हांवें म्हणल्यार कितें कोर म्हाका खावपाकूय जाय आनी कितें मागीर रात कोताय आमी फोवाची एक रेसिपी. ओके स्वीट खावपाक रुचयल्या. सो तो डॅडी कोत्तोले फोवा रेसिपी ती तुमकोडे हांव शेअर कोत्तोलें कशें करपाक कितें तें. ओके आनी तुमकां मागीर मेळटा. बाबू हेवता बायला नानू हाय. तिचे डॅडीन केले तोसान दिले चायेक आमकां आतां. ओके हेजे उपरांत हांव तुमकां रेसिपी घालतलें आतां हाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तुमकां घ्या बरें जालें बेस्ट. कशी आहा तुमी सगळीं?
समजा सगळी बरी हा मग तुम्ही जायचं तेंपान येयला आणि फोव केलायच रोसांतले तुम्ही करा चाय आणि हाय आणि मागीर टेस्ट करा आणि सांगा आमकां. हाय गाय कोण आहा तुम्ही? हांव बरो तुम्ही समजा तुम्ही आहा म्हूण बरी. हांव फोवाचे हेजे एक डीश करता तुमकां दाखयता. हे फोव, हे पान वोदीचे, इलायची मारल्या ती, गोड आनी हे नाल्ल हेजो ज्यूस काडटलो नाल्लाचो. नाल्लाचो ज्यूस काडलो. हे आतां शिजोवंक दवरलो आनी हे गोड दवरलो. फोत दवरले उपरांत इलायची आनी वोदीचे पान आनी गोड घालतलो हितून. हो धुवन आतां दवरले उदक हें जावपाक. आतां इलायची घातली हितून, इलायची उडयल्या हितून. आतां ही वोदीची पान उडयता. इलायची आनी हे पान घातलां बॉयल येता मागीर गोड घालतलो. गोड घातल्या उपरांत पिरयत रावंक जाय हितून. आतां हितून गोड घालता. गोड घातल्या उपरांत हलयत रावंक जाय. जाल्यार तुमी घाला आनीक. हांवें मीठ घालूंक ना हितून. इल्ली पिंच भर मीठ उडोवंक जाता तुमकां जाय जाल्यार टेस्टाक. हेका फोव घालता. उदक काडला तेजें आनी फिरयत रावंक जाय. फिरयत रावंक जाय. शिजता शिजता दाट जातलें तें. स्लो हेचेर तें शिजत रावंक जाय आनी हलयत रावंक जाय कित्याक पोंदाक लागतलें म्हणून तें. पयले तुमी हांवें कोणें केलें पळय तें तुमी घरा कोणें करा आनी शेअर करा. सेपरेट करून नाका. आज येते आत्म्यात तुमकां आज जाल्यार 7:30 कशी जावन गेली. आतां बोला आतां हांव एंडींग घेता आयच्या ब्लॉगाचें. इफ तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. बेल आयकॉन प्रेस करा. 8 सुमार सद्दां ब्लॉग येता. आयज जावन नको 8 अपलोड जातलो कांय ना तो कित्याक ऑलमोस्ट 8:20 7:20 जाले. 8 म्हणल्यार अपलोड जालें जाल्यार 8 येतलो ना मातसो लेट येतलो. आयचो दिसाचो तो. आनी आनी कोणाचो सबस्क्रायब करूं ना बेल आयकॉन प्रेस करूं ना जाल्यार कराय. ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान हाल्याच्या ब्लॉगान. आनी पोहा केलो न्हू फोव बरें जालेले. सो तुमी बी कशें कोताय ते सांगाय. ओके टील देन बाय गायज.